भाजपा महिला फक्त पावसातली अळमी कशी मदी जागी जाता आणि मागीर नाच जाता। तांकां गोयच्या जनतेचे पडिल्ले ना। फटिंगपणा करून आपणाक क्रेडिट घेता। काँग्रेसीन धाडस करून नाल्लाची विक्री केली म्हण फलोत्पादन गाड्यांचेर मुखेलमंत्र्यान सवलत दरान नाल्ल विकपाक सुरवात केल्या, अशी काँग्रेस अध्यक्षा प्रतिमा कुटीन उलयल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। काल फोटो फ्लॅश जावपाक लागल्या की CM पर्रीकर कोकोनट घेवन आसा आणि एग्रीकल्चरल मिनिस्टर विजय सरदेसाय नाल्लाची पोटली घेवन आसा मुखार आनी ताजेर बरयल्लें आसा 15, 18 आनी 20। म्हाका सांगपाचें आसा पर्रीकर बाब, कोणाच्या दोळ्यांत तेल घालपाक सोदता तूं? हॉर्टिकल्चरान गेले, तुज्या बागेदारान गेले जाल्यार नाल्ल थंय 18 आनी 20 रुपयान मेळपाक लागले। सो देर इज नो मच डिफरन्स। जस्ट लोकांक मोगी करपा खातीर म्हणून तुमी म्हाका दिसता खंय तरी 15, 18 आनी 20 घाल्ले आसा। आनी तांकां सांगपाचें आसा की काल तो म्हणटा की ही स्कीम फक्त 2 म्हयने म्हणून। पर्रीकर बाब, 2 म्हयन्यान देखून समज प्रायस रायज तशीच उरली जाल्यार तूं कितें करतलो? कित्याक फाल्यां यू आर मास्टर ऑफ U-turns. Tomorrow you can say that I had openly said it is only for 2 months. So we want to know, you have to स्पष्टीकरण दिवपाक जाय की till the prices are brought down, this scheme will continue and we demand that it should be 5, 10 and 15 rupees. व्हडलो नाल 15 रुपयाचो कर, मिडियम नाल 10 रुपयाचो कर आणि धाकलो नाल आसता पळय तो 5 रुपयाचो। कुंद चोडणकर आणि सुलक्षणा बाय ह्यो खंय काल सांगतात की इट इज बिकॉज ऑफ BJP महिला मोर्चा तांणी खंय रिप्रेझेंटेशन दिलें खंय पर्रीकर बाबाक CMाक, and that's the reason it seems that CM is selling coconuts at the subsidy rates in the horticulture. Stop lying and stop taking false credit. Sulakshana Sawant, don't demean your value. Don't degrade yourself, because the whole of Goa, every Goan today knows that it was Mahila Congress who went out selling coconuts in each and every market of Goa, and we had to stop because somewhere on the 26th January, on the Republic Historic Day, Agricultural Minister ताणे घोषणा दिली, तेणे सांगले रिपब्लिक स्पीचान की वी आर सपोज टू स्टार्ट गिविंग कोकोनट्स फ्रॉम 1st February इन हॉर्टिकल्चर आउटलेट्स। सुलक्षणा सावंत सांगता की आमकां लागून रिप्रेझेंटेशन आमी दिल्लें म्हणून पर्रीकर बाबा कांयच खंय तरी सबसिडी दिवपाक पडली। दुसरें ते सांगता that they are talking, I think they are like mushrooms actually. BJP महिला मोर्चा is like mushrooms. सीजनलात कशे पळय अणबी येतात तशे ह्यो येतात। लास्ट म्हाका दिसता त्यो आयल्यो फक्त महिला काँग्रेसाचेर अटॅक करपाक व तांची बाई CM पर्रीकराचेर कितें स्टेटमेंट महिला काँग्रेसान काडल्यार ते डिफेंड ते करपाक येतात। गोंयांत खुबशे इश्यूज आसा, तांकां खंय तरी म्हाका दिसता बरी ट्युशन मेळना जाल्यार तांकां काल खंय तरी म्हाका दिसता एक चाबूक पडलें तांचेर की तुमी महिला मोर्चा BJPचे कांयच करना, कितें तरी उलया म्हणून ती उलोवपाचें म्हूण कितें येवन उलोवन गेल्यो। आमी नाल्ल वचून कर्नाटकाक विकचे म्हणून हांव तांकां विचारपाक सोदता की कर्नाटकाक तेंचें जें जेवण आसा तें केन्नाच्यान चेंज जालें काय म्हणून। कित्याक म्हाका दिसता की BJPच्या महिला मोर्चाक ज्यो बायलो आसा, जो प्रेसिडेंट आसा तेंची तिका हें सुद्दां खबर ना की कर्नाटकान चड नाल्ल लागतात की गोंयान चड नाल्ल लागतात। गोंयकाराचें जेवण कितें, शीत कडी, तर प्रत्येक गोंयकाराक 2 नाल्ल लागता इतली सुद्दां तांकां म्हायती ना अशें म्हाका दिसता। ती उलोवपाक जाय म्हणून कितेंय उलयतात। तिणें अशेंय म्हणलें आसा की काँग्रेसीन खंयच्यो स्किमी काडल्या काय म्हणून, तर हांव तिका सांगपाक सोदता की DSSची जी स्कीम आसा ती पयलीं 100 रुपया वयल्यान सुरवात जाल्ली। 100 रुपया, मागीर 500 रुपया, मागीर 1000, मागीर 1500 अशी करून काँग्रेसीन जी स्कीम येयल्ली। जेन्ना BJP रुलिंगान येयली तेन्ना तेणी फक्त 500 रुपया वाडोवन ती आज 2000 आसा।